माथेबा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 27 वोड 21 ते 29. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गार राजांत भितर सरतली म्हणनात, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कशी करतात तीच स्वर्गार राजांत भितर सरतली. तो दीस येतच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव ताच्या तोंडार मारतलों, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोरशिल्लीं कोडसरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. देखून ही म्हजीं उतरां आयकतात आनी तांचे प्रमाणें चलतात ती आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकीं. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून ताचे प्रमाणें चलनात ती आपलें घर रेबेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारकीं. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी ताचे सारकें घोडठाण जालें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जातालो, कित्याक ताच्या शास्त्रीय भाशेन न्हय पूण अधिकारान तो तांकां शिकवण दितालो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.